जो कोण दुसऱ्याच्या जिविता खातीर आपणाचें जिवीत झरयता तो स्वता खातीर जिवीत जोडटा, पूण जो कोण स्वता खातीर जिवीत झरयता तो आपणाचें जिवीत होगडायता। ही जेजू क्रिस्ताची उतरां। खरेंच दुसऱ्या खातीर स्वताचें जिवीत झरोवप म्हळ्यार तृप्त जिवीत जियेवप। भुरग्यांनो, तुमी म्हणटलीं, हांव आनी कितें उलयतां? दुसऱ्या खातीर आपणाचें जिवीत झरोवप? हय, देखीक आमचे बापूजी तांणी ह्या देशा खातीर कसलो त्याग केलो ना? देखून ते मरून लेगीत आमच्या यादींनी अमर जाले। अशेंच अमर जावपाचें देखीवंत जिवीत सैमाचे देखींतल्यान कशें जियोवचें तें आयज आमी आमचे 10वी यत्तेचे कवितेंतल्यान शिकतले। कवितेचें नांव मागणें। कविता रचपी रमेश वेळुस्कार। तांची कविता म्हणल्यार मोरपाखांवरी रंगरंगयाळी। तांच्या कवितेंतल्यान सैमाची विविध आंगां उक्तीं जाल्लीं पळोवंक मेळटात। सैमा कडच्यान मनशाक आपणावपा सारके जायते गूण आसतात। सैम कसल्याच फळाची अपेक्षा करिनासतना मनशाक भरभरून दिता। कवी हेच गूण मनशाक फावो करचे अशें मागणें हे कवितेंतल्यान करता। ही कविता आतां कडव्या कडव्यांनी वाचून तिचो अर्थ समजून घेवया। हे सर्व व्यापका मळबा, म्हज्या समेस्त पेल्यांक तूं तुजी उंचाय दी। भुरग्यांनो, मळब कितलें उंच आसा? हांगा उंचाय म्हळ्यार कुडीची उंचाय न्हय। हांगा उंचाय म्हळ्यार मनांतल्या विचारांची उंचाय। देखीक मनान सदांच बरे विचार हाडप, दुसऱ्याचें सदांच बरें चिंतप, समाजाच्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरप म्हळ्यारच मनांत मळबा भशेन उंच विचार बाळगप। अशे मळबावरी उंच विचार काळजान बाळगून वावुरपी कांय म्हान मनशांची नोंद करा पळोवया। हय, महात्मा गांधीजी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मदर तेरेसा, डॉन बॉस्को आनी आदी। तर आमी लेगीत हीच उंचाय आमच्या चिंतनांक दिवया, आमच्या हावेसाक दिवया। हे रत्नाधिपती सलिलाधिपती सागरा, तूं म्हज्या समेस्त पेल्यांक तुजी खोलाय दी। उतळ उदक चड आवाज करता, वा खाली आयदान चड खणखणटा। खोल विचारांचो मनीस आपणाची वागणूक मेजून तोलून फावो तशी करता। तो वा तें खोल विचार करूनच वागतात। जसो दर्या वा सागर
शांत आसून आपणाच्या पोटांत मोलादीक माणकां मोतयां उत्पन्न करता, कितलीशीच वनस्पत सांबाळटा, वेगवेगळ्या नुस्त्यांची गिरेस्तकाय आपणाच्या पोटांत पोसता. हीच दर्याची खोलाय कवीच्या पेल्यांक, म्हळ्यार दर एका मनशाक फावो जावची अशें कवी मागता. मनीस सागरावरी विचारांनी खोल जावचो, दुसऱ्याच्या आदाराचो जावचो, आपणा भितर माणकां मोतयांवरी बऱ्या गुणांची गिरेस्तकाय वाडोवपी जावचो. हे व्हांवत्या न्हंयांनो, तुमी तुमचेच वरी म्हज्या समेस्त पेल्यांक खळखळ नितळसाण दियात. न्हंयचें उदक व्हांवतें आसता, देखून तें नितळ आसता. जरी वायट वस्तू त्या उदकांत पडल्यो तरी तें उदक कुसना. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार तें उदक व्हांवता, नितळ जाता. न्हंयावरी आमच्या जिवितांत जायते फावटी वायट येता. आमी दुखी जातात, निराशी जातात. ह्या दुख्खाक, ह्या वायटाक चिकटून रावचे बदला हें वायट, हें दुख्ख मेकळेपणान न्हंयावरी सोडून दिवया. नितळ जावया, खुशाल जावया. हे फुला, तुजो मोग आनी तुजो परमळ म्हज्या समेस्त पेल्यांक शिकय. फुलां कोणाक आवडनात, तांतले तातून तीं जर सोबीत आनी परमळीत आसल्यार आमी पिशी जातात. आमी पिशी जावपाचें कारण म्हणल्यार ह्या फुलांचो मोग. जर फूल स्वार्थी जावन आपणाचो परमळ आमकां ना दिलो जाल्यार तो परमळ आमकां अणभवूंक मेळटलो? ना, केन्नाच ना. तर फूल आमचो मोग करता आनी आपणाचो परमळ आमकां दिता. तसोच आमी एकामेकाचो मोग करून आमचो परमळ, आमच्या बऱ्या गुणांचो अणभव दुसऱ्यांक दिवपाक शिकया. हे अग्नी, तुज्या उन्मुक्त ज्वालांत जळून पावित्र्यांत फुलपाची उमोद शक्ती ह्या समेस्त पेल्यांक दान दी. अग्नी लागीं, उज्या लागीं आपणाच्या ज्वालांत जळून पवित्र करपाची शक्त आसा. एक घट धातू लेगीत ही अग्नी आपणाच्या ज्वालांत कडोवन ताका नवें रूप दिता. ही शक्त मनशा भितर येवची अशें कवी मागता. सगळें वायट ना करून मनशान ते अग्नीवरी बऱ्याची निर्मणी करची अशी कवीची इत्सा आसा. स्वता पिकून दुसऱ्याचेच भुकेची पर्वा करपी हे वृक्षा, तुजो त्याग आनी तुजी दानत म्हज्या समेस्त पेल्यांच्या काळजान रुजू दी. झाडां नासलीं जाल्यार सगळी जीवसृश्ट ना नपयत जावपाची. झाड दानसूर नासलें जाल्यार आमी कितें खावपाची
आनी पियेवपाची. झाडांक लागून पावस पडटा आनी पावसाक लागून शेतां भाटां पिकतात. वृक्ष झाड त्याग करता म्हण आमकां जिवीत मेळटा. आमी लेगीत ह्या झाडाची देख घेवन दानसूर जावया. गरीब दुबळ्यांची गरजेवंतांची सेवा करून तांकांय जिवीत दिवया. हे शरीर सांसाये धरतरे, तुजी चीर सोंसणीकाय म्हज्या समेस्त पेल्यांच्या काळजान रिगूं दी. संसार शांत जातलो जाल्यार मनीस शांत जावपाक जाय. मनीस शांत जातलो जाल्यार ताच्या काळजान सोंसणीकाय आसप गरजेचें. सोंसणीकाय नासलेल्या मनशाचें जिवीत वरवरीत, चवचवीत वा रूच नाशिल्ले वरी जाता. सोंसणीकायेची देख आमी कोणा कडच्यान घेवची? हय, हे धर्तरे माते कडल्यान. संसाराचे सुरवेक थावन ही धर्तरी मनशा कडल्यान आपणाचेर जावपी साबार अत्याचार सोशीत आयल्या. पयलीं मनीस आपणाचे भुकेचे पोट भरपाक तिका खणटालो, नांगरतालो. पूण आतां मनीस आपणाचे आशेची झोळी भरपाक तिचेर खणी खणटा, दोंगर कातरता, इमारती बांदता. पूण आयज लेगीत ही धर्तरी आमचे अत्याचार सोशीत आसा. आमी तिची सोंसणीकाय आमचे भितर आपणावन आमचे तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत सुखी आनी शांतीचें करुया. भुरग्यांनो, हे सगळे सैमांतले गूण आमचे भितर रुजोवया आनी स्वता खातीरच न्हय तर दुसऱ्यां खातीर आमचें जिवीत झरोवया आनी खऱ्या अर्थान जिवीत जियोवया. देव बरें करूं.